बोटीत दवरपाक. So दर्या आसतना in the rains they bring the boats over here. Some people it remains here only. So it should not remain here. I want this to be temporarily barricaded. All these things and beautified. आता कितें जाता बागा बिचार म्हणून लोक येतात जागो ना बसपाक. कितें जाता शेका लास्ट शेक थिंगा बसून येता न्हू. So there is no space to sit. So beach धाकटो जालो उदक फुडें येयला. हायट हायटाक उदक सारकें वयर मारता. शेकाच्या पोनाक वयता. शेक केन्ना केन्ना पडटा. So the only space is this. So let us make this place very very beautiful. So any association or anything is there of the fisheries? हय ते जालें. हांव उलयलो ऑलरेडी प्रेसिडेंटा कडेन. तो शिफ्ट करता थिंगा. Okay. सो तो कितें म्हणटा ते आमकां मातशें क्लीन करून दी. सो आय वील tell Panchayat today to let us put people to clean that. कोणाचे ओल्ड बोटी बी आहा ते काडया, मोडल्या पळय त्यो काडया, डिस्पोज करया. कीप क्लियर दॅट एंटायर स्पेस. दॅट तेजे एक लेटर दी पंचायतीक तूं की द बोट्स वीच आर केप्ट बिहाइंड द फूड कोर्ट should that area also needs to be clean and maintained by the village panchayat. एरिया GTDC ची म्हणटा आनी सगळे जाण सोडून दिता. कोणें जावचें ना जाय. कोणें तरी टेक केअर करूंक जाय. नोबडी इज टेकिंग केअर. ट्युरिजम कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा तो हे इतलें तो बीचूच साफ करता. आतां हिंगासून आमी 4 रिक्षा व्हडले वयर वेस्ट काडला. फूल संडे फूल डे इन द मॉर्निंग यू कॅन सी एंटायर वेस्ट इज बीइंग लिफ्टेड. सो नोबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट. आय फील दॅट Panchayat should be told to clear that place. Not only here, all these surrounding area. Yeah. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.